आणि त्या नोटिसीप्रमाणे आज आम्ही सकाळी साधारण 11 सुमार MDक मेळपाक गेले आणि MDक आमी सांगलें की ज्या प्रमाणे आमी हें दिल्लें त्या प्रमाणे आमकां केन्ना आमकां सपोर्ट कितें तें रिवायज प्रायस मेळटलो जो सरकारान प्रॉमीस केल्लो, मुख्यमंत्र्यान प्रॉमीस केल्लो गोवा डेरीच्या थ्रू आमकां 6 रुपया गायच्या दुधाक आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुधाक जी प्रायस रायज मेळटली आशिल्ली ती आतां 2 म्हयने जाले मेळूना. कित्याक मेळूना कोणाकच खबर ना, की खंय कोण रडटा कांय खबर ना, कोणाकच खबर ना. त्यामुळे दिवपाची कोण ऑथॉरिटी आशिल्ली, गव्हर्मेंट गोवा डेरीक दितले आशिल्ले, गोवा डेरी आमकां दितले आशिल्ले शेतकऱ्यांक. पण ती अजून घडूना म्हणून आमी ताचो जाप विचारपाक आज आयिल्ले, पण ताचो जाप दिवपाक कोणाकच खबर ना. MD थंय आसा, MD म्हणटा आपल्याक खबर ना. थंय 100 मिटराच्या अंतराचेर थंय 100 मिटराच्या अंतराचेर थंय एक डायरेक्टर डॉक्टर रामा परब बशिल्ले आसात. ते हांगा येवन थंय सांगपाची तांची तयारी ना कितें जालां आनी केन्ना मेळटली म्हणून. तो येवपाकच तयार ना. बाकीचे खंय आसा हे कोणाकच खबर ना. उरलेले दोग जाण जे मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी आसा तांची ते खंय आसा हे कोणाक खबर ना. तो कमिटीचे मेंबर हांगा येना, गोवा डेरीन येना. हरशीं येता, येवंक जाय तांणी. दे आर पेड फॉर इट. आज कित्याक येना? खबर ना, ते कोणाकच खबर ना ते खंय आसा म्हणून. सो तुमकां उत्तर मेळपाना. आमी उत्तर मेळ्ळ्या शिवाय वचचे ना. इट इज एज आता तुमचे दर वाडयले पळय तुमकां हेजे मागीर रोखडेच गोवा डेरीन आपले हेजे वाडयले पॅकेटाचे. आपले वाडयले पण आमचे वाडोवना. हां तेच म्हणटा म्हणजे तेंच्यांनी घेतले म्हणटा वाडोवन पयशे, तांणी वाडोवन घेतले. पण तुमकां अजून दिवना. आमी इतलेच मागणी आसा, आमकां केन्ना पासून रेट आमचे रिवायज जातले हें एक तर सांग. आनी तुका जर सांगपाक येना जाल्यार ते दोगांकी आपय, म्हणजे हाजे कमिटीक आपय, मॅनेजमेंटाक आपय आनी तांचे कडल्यान आमकां सांगूंक जाय. आपल्याक कांयच खबर ना. ना पण हे रिटर्न तुमकां दिल्ले तेंच्यांनी वाडयतले बीन म्हणून रिटर्न तुमचे कडेन आसा. सीएमान सांगल्या नंतर आनी ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हजे कडेन आसल्या नंतर रिटर्न म्हणून कितें सीएमा कडेन रिटर्न मागतलो हांव. हां सीएमान स्वता सांगले. विश्वास ना म्हजो सीएमाचेर. हाजे पयलीं ताणें कांय कामां केल्या आमची, सदांच शब्द पाळ्ळा. त्यामुळे आता म्हाका दिसना ते रिटर्न मागपाचें करूंक जाय आशिल्लें म्हणून. पण मिनिट्स ऑफ मिटींग म्हजे कडेन आसा. पूण तेंच्यांनी आतां रेट वाडयली 2 रुपया दुधाची विकपा आसा तेंचे वाडयल्ले आसा. तुमचे 6 रुपया आनी 10 रुपया वाडोवना. आतां कितें फुडलें स्टँड? हेच आमी त्याच खातीर तर बसल्या न्ही. आमकां कित्या खातीर वाडयना तें कळना. कळ्या बगर वचचे ना तुम्ही. हां कळ्या बगर वचचे. तुमी हांगाच रावतले. हांगाच रावतले. कितले आज शेतकार सगळे कितले येयले साधारण 50 एक आसा. सो आनी तुमकां येवन जॉईन जावपाक शकता तर. जे आमी म्हणजे कितें आसा, शेतकऱ्याचो 3:30 जालीं की दूध काडपाचो टायम तांकां खबर आसा तें. त्यामुळे तांची अपेक्षा आसा की 3 जाले 3:30 जाले की हळूहळू सगळे वतले म्हणून. आमी वचचे ना. पिसफुली आसतले सगळें एजुकेशन पिसफुली आसतले. इन्स्टिट्यूट आमचो, गोवा डेरी आमची शेतकऱ्यांची. त्यामुळे आमी आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक कसोच हे येतले वतले. तो रामा आसा तो फाल्यां परवा वतलो. कदाचित आजच ताची परिस्थिती आसा. तो तोंड दाखोवपाक तयार ना आमकां. मोठो कल्प्रीट तो न मेळपाक म्हणून तो येना. तो फाल्यां परवा वतलो. इन्स्टिट्यूट आमचो, आमी तिका सांबाळटले. तो आयली शिवाय तुम्ही वयचे. आमकां कॉन्क्रीट डेट जाय. ह्या डेटी पसून आमकां ती आजच जाय अशें ना. 4 दीस फुडें गेल्यार जाता, पण आमकां कॉन्क्रीट डेट जाय. ह्या दिसा पसून रिटर्न जाय किंवा ऑथेंटिकेट मनशा कडल्यान जाय इन पर्सन. आमी तेचेर विश्वास दवरता.